लेट्स हेल्प गोवा आम्ही तो इनिशिएटिव्ह लॉन्च केलो. त्याच्यात आमची एक ड्रायव्ह आसली की फ्री फूड डिस्ट्रीब्युशन टू कोविड पेशंट रिलेटिव्ह. सो आमचो सेकंड डे GMC. आम्ही आज सकाळी 7:30 गेल्ले. आमचे ताईन आमचे फोव केल्ले पयलीं आनी मागीर आमी चिमलाचेर मागीर आनी एक शिरो हाडलेले. सो आमी एक वरा भितर आमचे सगळे पॅकेज आमचे फूड डिस्ट्रीब्युशन आमी केले. आनी अशेंच आमचे जे कोण निडी आहा कोण कोविड पेशंटचे रिलेटिव्स आसा ते कामाक येता वयता तांकां जर हांगसर काय मेळना भितर कॅन्टिनान काय मेळना जाल्यार म्हारग आसता तांकां आमी ते फ्री ब्रेकफास्ट आनी उदक आनी ते प्रोवायड करता. आनी अशेंच आमी ती ड्रायव्ह लोकांक एक आमी डिमांड करता की तांकां लोकांक हेल्प करपाची कशें ना कशें. आनी आमचे लेट्स हेल्प गोवा इनिशिएटिव्ह आनी भरपूर ड्रायव्स आसा जशें की आमी डिफरंट आमचे हेल्थ सेंटर आसा चिमला आसा थंयसरूय आमी चालू करतले. आनी सॅनिटायझेशन आसा भरपूर. कोणाक जर दिसता की कोणी थंयसर जॉयन जावपाक आमचे नंबर आसा डिटेल्स आसा थंयसर तुमी पेजीर वचपाचें रेवल्यूशन पेजीर वचपाचें ते कॅम्पेनाक जॉयन जावपाचें. आनी कितें तुमकां जाय जर आमी हेल्प करतले. आयज सकाळीसून रावल्ले आसलो हांगा. लोकांक हांगा GMCन असो प्रॉब्लेम जाता की लोकांक ते सारके ब्रेकफास्ट गावना. कोण पेशंटाच्या वांगडा रावता ती बीन ब्रेकफास्टाक लागून हें करता. आनी तेंचे हांगा भायर हें आसा तो म्हण हांगा तो चड हें दवरलेलो आहा. सो आमी हांगा सकाळचे येवन रावता. सो कोणाकूय हेल्प जाय जाल्यार ते हांगा येवन ब्रेकफास्ट घेवंक शकता. थँक्यू.